ढवळी बायपासार आशिल्ल्या स्क्रॅप यार्डाक फाटले फाट उजो लागिल्लो। उज्याक लागून नॅशनल हायवे कांय दिसां खातीर बंद दवरचो पडिल्लो। उज्याचे घडणुके उपरांत स्क्रॅप यार्ड कांय दीस बंदय आशिल्लो, मात आतां परतून तेच सुवातेर स्क्रॅप यार्ड उबारपाचें काम सुरू आसा। रस्त्या कुशीक बेकायदेशीरपणान चलपी स्क्रॅप यार्ड प्रशासनाक कसो दिसना काय म्हूण प्रस्न पडला। लागींच पेट्रोल पंप, रेजिडेन्शियल बिल्डिंग्यो आसात। पोरू भशेन अंदूय उजो लागलो आनी कितें अपकीर्त घडलें जाल्यार ताका जापसालदार कोण असो प्रस्न पडटा। आतां हो स्क्रॅप यार्ड परत तयार जालो। हो तयार जावपाक खंय तरी म्हाका दिसता कोणा तरी गरज आसतलो, त्या शिवाय हो तयार जावपाचो ना। फाटल्या 10 दिसान आमचे बाय मनुजा सरपंच आनी पंच सगळ्यांनी येवन ताका सांगलें तें कार्ड डेमोलिश हांवें करता म्हणून। डेमोलिश करूंकूच जाय। ऑलरेडी तांच्यांनी तांकां लायसन दिवना आनी सांगलां कार्ड म्हणून। मागीर आमचे हेल्थ तांच्यांनी सांगलां परमिशन दिवना ते डेमोलिश करपा जाय म्हणून। आतां हो प्रोसिजर फुडें पावला तो कलेक्टर आसला कडेन अशें खंय तरी आमकां आयकपाक गेलां। सो हाजेर डेप्युटी कलेक्टरान विचार करपा जाय आनी हे डेमोलिश करून घेवपा जाय। आतां कंपनींतले कॅमिकल बॅरलां असतात, प्लास्टीक कंटेनर असतात, प्लास्टीक बॅगां असतात, सगळं प्लास्टीक मटेरियल आनी तुजे लांकडां भितर सगळ्यो त्यो फळी हाडून उडयल्ले आसता। गरमी चड वाडली की त्या हिटाचे ड्यू टू द रेज ऑफ द सन जे बीम पडटा न्ही ते कॅमिकलाचे बॅरल पडून एक गॅस तयार जाता भितर आनी ड्यू टू दॅट फॉर्मेशन ऑफ द गॅस मे बी फायर कॉज। पण हे यार्ड घातला, उजो लागलो, पालोवपा भितर कांयच यंत्रणा तांचे कडेन। लोकांनी धांवपळ करपाची काय सरकारान धांवपळ करपाची। हो जो हांगासर बंगार अड्डा आहा, जे स्क्रॅप यार्ड आहा, ह्या स्क्रॅप यार्डाक फाटल्या फावटी मोठो जो उजो लागलेलो आनी जवळ जवळ 3 दीस हो जो हायवे आसा फोंडा टू मडगांव हो बंद केल्लो। कारण उजो इतलो भयानक आसलो, कारण तो आटोब्यान हाडटा म्हणल्यार जवळ जवळ 8 ते 10 दीस लागले। हांगासर सायडीक एक पेट्रोल पंप आसा, त्याच प्रमाणे एक हॉल आसा लग्नाचो, आनी हे मदीं हे रस्त्याक हे स्क्रॅप यार्ड आसा। त्या तेंपाक हो स्क्रॅप यार्ड खंय तरी बंद पडलो, पण आतां परत एकदां हो स्क्रॅप यार्ड आसा तसोच उबो जाल्लो आसा। तुमी पळोवपाक शकता भितर बॅरलां जी आसा ती खंयच्या तरी कंपनीची आसा, ती कॅमिकलाची बॅरलां आसा। सेकंड टायम हांगासर जो उजो लागलो जाल्यार म्हाका दिसता ही मिस्टेक गव्हर्मेंटाची आसतली काय कोणाची आसतली, हेका जबाबदार कोण आसतलो हें सोदून काडचें पडटलें मागीर। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।